सगळी सपनां एका पयल्या पावलान सुरू जाता, पण ती पुराय करपाक लागता स्वताचेर विश्वास, मेहनत आणि हिम्मत. नमस्कार, हांव रिया नार्वेकर आणि तुमी पळयता RDX गोवा. आमकां सदां यश दिसता, लोकांचे हासते चेहरे दिसता, पण तेच्या फाटली काणी किंवा तांचो स्ट्रगल हे आमकां खबरूच आसना. ते म्हणटा न्ही, आमकां दिसता तो फक्त शेवट. म्हणून RDX गोवा तुमच्या मुखार घेवन आयला ही नवी कार्यावळ वेरीन वी शो यू गोंयच्यो प्रेरणादायक यशोगता. बियॉन्ड बाउंड्रीज, गोवन सक्सेस स्टोरीज. गोंयांत पावसाक रावपाचो कारण सगळ्यांचो वेगळो. थोडी धबधब्यार वचपाक पावसाक रावता, थोडी लॉंग ड्रायव्जाक वचपाक रावता किंवा थोडी डॅम भरुनी म्हणून रावता. पण म्हाज्या असले खाद्य प्रेमी रावता पावस पडटली आनी केन्ना फोणेची वाट धरतली म्हणून. तुमकां कळत आसतलें हांव कित्या बद्दल उलयतां. पावसाच्या दिसांनी प्रत्येक आयतारा किंवा त्या म्हयन्याचे 4 आयतार म्हणूं येता, सगळ्यो गाडयो फक्त फोंड्या वता. लोक लायनीन उबे रावता वरांचे वरां फक्त एक काफ्रियल खावपाक. हय, हांव उलयतां खोपिनाचे आनी आयज आमच्या बरोबर आसा तांचो एक फावंडींग मेंबर रोहन, जो आमकां सांगतलो खोपिना फाटल्यो ज्यो काणयो ज्यो आमकां खबरूच नाशिल्ल्यो. लेट्स गो. सो सर, सगळ्यात पयलीं म्हाका तुमचें इंट्रोडक्शन सांगा अँड युअर जर्नी अंटील द खोपीन पार्ट. ताच्या पयलींची तुमची जर्नी बद्दल म्हाका थोडक्यान कितें सांगा. डेफिनेटली. सो माझे नाव रोहन नायक आणि आय स्टे इन पोंडा ओनली अँड माय होम टाउन इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम खोपीन. आणि बिफोर खोपीन माय जर्नी वॉज आय एम इन टू बिझनेस. सो अर्ली आय वॉज वर्किंग विथ अ हॉस्पिटल आणि इन बेंगलोर. सो फ्रॉम देर आय मूव to entrepreneurship and I started my own firm in IT. We do software and app development. So life was going on आणि मागीर आयलो कोविड जावन and in COVID only is born खोपीन, जे तुम्ही फाटल्यान पळयता. जर्नी तुमचे सांगले. सो यू स्टार्टेड फ्रॉम अ हॉस्पिटल, मागीर तुम्ही म्हटलें IT सेक्टर आणि ताच्या मागीर फुडाचो यू टर्न कसो कितें आयलो. फूड वॉज ऑलवेज देर इन माय माइंड. म्हणजे फूड इज जस्ट अ हॉबी दॅट वॉज देर इन माय माइंड. आणि मेन म्हणल्यार आमच्या फॅमिलीन ऑल माय अंकल्स आणि ऑल माय आंट्स ऑल्सो दे ओन अ रेस्टॉरंट. सो रेस्टॉरंट आणि हॉटेल इंडस्ट्री वॉज ऑलवेज देर समवेअर इन माइंड. मे बी बिकॉज आय वॉज जस्ट इन्फ्लुएन्स्ड बाय देम. सो हें एक मनान आशिल्लें आणि ताज्या खातीर खोपीन हें स्टार्ट जालें इन कोवीड. पण कुकिंगचो हॅबीट केन्ना आशिल्ली, ऑर नॉट हॅबीट हॉबी सुद्दां केन्ना कुकिंगची आशिल्ली. कुकिंगचेय म्हणल्यार पयलींच्यान आशिल्ली. सो लायक वी यूज टू कूक एट होम आनी हें तें चालूच आशिल्लें. आनी म्हाजो एकटो कजन आसा, तेजें नांव सुजय. तो वेर्णा कॅन्टीन चलयता. सो इंडस्ट्रियल कॅन्टीन. सो दे सप्लाय इन दीस मेजर इंडस्ट्रीज. थंय तांकां जेवण सप्लाय करता. सो ही इज ऑल्सो इन द सेम बॅकग्रावंड. सो अशें करून करून मागीर ऑटोमॅटिकली म्हणल्यार कोविडान सगळे घरा आशिल्ले न्ही. सो त्या रिजना खातीर म्हणल्यार कितें तरी लोकां खातीर आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपिरियन्स दिवपाचें. आनी सो कोविडान तुमी म्हणटा आतां हो सगळो जालो तुमचो पयलींचो बॅकग्रावंड. आतां कोविडान जेन्ना कोवीड आयलो, कितलेशेच लोकांनी कितें कितें सुरू केलें. वॉट इन्स्पायर्ड यू टू स्टार्ट खोपीन. ताज्या पयलीं म्हाका सांगा, वाय दीस लोकेशन म्हणल्यार हें फार्म आमचेंच, कळ्ळें न्ही. सो आनी वी कल्टिवेट रायस हियर. आनी सो देर वॉज ऑलवेज अ रिजन टू कम हियर. आनी अशेंच एकदां हांगा आशिल्लो आनी तेन्नाच म्हणजे कोविडाच्या टायमार ते. आनी तेन्ना कितें जालें की सगळेच घरा आशिल्ले आनी सेम आमचे कजन्सूय घरा आशिल्ले सगळे. आनी आमचें कशें जाता, ओन्ली ड्युरींग चतुर्थी वी मीट. आनी कोवीड वॉज वन ऑकेजन वेर वी ऑल केम टुगेदर. आनी थंयच्यान खोपीनाची जर्नी स्टार्ट जाली. म्हटल्यार कितें तरी करुया लोकां खातीर. जशें आमी कशें बेजाल्ल्या घरा रावन, सेम वे पीपल ऑल्सो मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड एट होम. सो लोकां खातीर टू गीव समथींग आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपिरियन्स. सो आमी कितें म्हणटा, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द फूड हियर. Food is just a reason for people to come together, spend time with their family and friends and have a good time. So that's the जशें आमी आमच्या फॅमिली बरोबर टायम स्पेंड करता जस्ट बिकॉज ऑफ खोपीन.
सो आमकां दिसता लोकांनी आपल्या फॅमिली वांगडा आनी फ्रेंड्सां वांगडा टायम स्पेंड करपाचो. कम हियर अँड एन्जॉय द व्यू. ते म्हणटा न्ही की द प्लॅन दॅट मेड आउट ऑफ द वॉट्सॅप चॅट, तसं तुम्ही एक बिझनस आउट ऑफ द वॉट्सॅप कझन्स ग्रुप अशें म्हणपाक हरकत ना दिसता ना, पूण आमी हेका अजून सुद्दां बिझनस पॉयंट ऑफ व्ह्यून केन्नाच पळोवना, कित्याक एवरी वन इज फ्रॉम डिफरंट प्रोफेशन. आमच्या कजन्सां मदीं थोडे डॉक्टर्सूय आसा जे तुमकां भितर मेळटले, एकटो वेटरनरी आसा, इंजिनियर्स आसा, फिजिसिस्ट आसा, सो ऑल आर फ्रॉम डिफरंट बॅकग्राउंड्स. तरी पूण दीस इज वन ओकेजन वेर वी ऑल कम टुगेदर. सगळे आपले धंदो 4 संडे सायडीन दवरता आनी तेका लागून आमचे 4च संडे आसता, कित्याक सगळ्यांक आपलो फूल टायम कमीट करपाक दिवपाक पावना. आतां आमी येवया नांवाचेर. तुमी म्हणटा खोपीन, हें नांव तुमी कशें कितें, खूब युनीक नांव आनी इट्स ट्रुली स्टँड्स टू वॉट यू आर ऑफरिंग एंड द प्लेस यू ऑफरिंग. सो हें नांव तुमी कशें कितें तुमकां सुचलें? ताजी बीन एक स्मॉल स्टोरी आसा. स्मॉल स्टोरी एज इन कितें जालें, आमी जेन्ना जशें हांवें म्हटलें आमी आमच्या हांगा हें करता, फार्म कल्टिवेट करता, तेन्नाच आमी हांगा हांव बसलेलो तेन्नाच म्हाज्या पप्पाचो फोन आयलो आनी आमी वी यूज टू ऑलवेज कॉल दीस प्लेस अ खोप. खोप मिन्स इन गोवान ज्या जाग्यार स्टोर करता कितें सामान स्टोर करता ते. सो आमी सदां ताका खूब खूब म्हणटाले आनी तितल्यान घरा कडल्यान पप्पाचो कॉल आयलो म्हाज्या आनी म्हणपा तूं खंय आसा? हांवें म्हणलें हांव खोपीन आसा. सो दॅट्स हाव दॅट खोपीन. आनी तेन्नाच वी वर इन अ like we were at a point wherein we were deciding the name for the place. So अशें खोपीन नांव आयलें. So it just clicked and it went viral. I mean, more than anything, it's the name that grabbed the attention. Now speaking about the name, नेमाची तुमी आमकां स्टोरी सांगली, ताच्या मागीर हो कॉन्सेप्ट की आमी फक्त संडेच उगडुया आनी आमी फक्त काफ्रियोलूच दिवया, हातून तुमी कशें पावले? हातून पळय कशें आसा की पयलीं म्हणजे संडे तुमकां जे हें केलां हांवें सांगलां कितें की सगळ्यांक टायम पावना सगळे दीस करपाक. लायक टू कीप अवे फ्रॉम, हांवें तुमकां पयलींच म्हटलां वी डोंट लूक एट इट फ्रॉम अ बिझनस पॉयंट ऑफ व्यू. सो दॅट आन्सर्स युअर क्वेश्चन. कळ्ळें न्ही? सो स्टाफ दवरपाचें आसलें आमी डे 1च्यान दवरता आशिल्ले. सो अजून पर्यंत वी आर नॉट हायरींग एनी वन. आमचे कडेन जें कितें जाता वी ऑलवेज इम्प्रोवायज इयर बाय इयर आनी अशें करून आमी करता. म्हणजे आमचें इंटेन्शनूच ना की टू हायर पीपल एंड डू समथींग. सो दीस इज द रिजन एक आमकां मेळटा की टू स्पेंड टायम टुगेदर वीथ अवर फॅमिली. नाजाल्यार हार्डली ड्युरींग एक चवथीक एकदां मेळटा. ना अजून तर इवन यू वील नॉट बिलीव वी हॅव गॉट अ फ्रँचायझी ऑफर फ्रॉम Bangalore and Pune. So wherein they have asked us to give the franchisee and start at their own. So we refused. Open म्हणजे त्यांच्याकडे प्लेस आशिल्ली but they liked the concept. So they wanted to take it there. अच्छा. So माझा क्वेश्चनाचो नेक्स्ट पार्ट की why only काफ्रियल? काफ्रियल म्हणजे काफ्रियल इज समथिंग आय न्यू टू कूक फ्रॉम द बिगिनिंग. म्हणजे जे बरें करता. सो तो एक आयटम आसी. वी आर नॉट प्रोफेशनल शेफ आमी लोकांक सुद्दां म्हणटा की तुमी एकदां कितें जाता लोक सी एवरी वन वेन दे पे फॉर समथींग दे ऑलवेज जज एंड दे आर रिस्पेक्टफुली रायट फॉर दॅट. बट वी डोंट लूक एट द वॉट यू से नेगेटीव कमेंट्स ऑल्सो. कित्याक खूब जाणांचे सगळ्यांचे ओपिनियन सारकें आसना. थोड्यांक आवडना, थोड्यांक आवडटा. बट पॉयंट इज कीपिंग फूड असायड, एन्जॉय द व्यू, स्पेंड टायम विथ युअर फॅमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्लो डावन अ बीट आणि एन्जॉय करा. ॲज समबडी इन टू दीस बिझनस तुमकां कितें दिसता वॉट इज सो स्पेशल की लोक अख्खे वर्स तुमच्या ह्या 4 संडें खातीर रावता आनी अशें गेटी ओपन करता आयज सुद्दां गर्दी करत रावता? ना, जशें तुमी म्हटलें सी आय एम ऑल्सो एंटरप्रेनर. सो फ्रॉम एंटरप्रेनर पॉयंट ऑफ व्यू देर इज समथींग कॉल्ड स्कॅरसिटी. सो मार्केटान जशें कमी आसतलें तेन्नाच लोकांक. सो माय सजेशन टू न्यू एंटरप्रेनर्स, डोंट कॉपी समवन्स आयडिया. Just see how you can benefit people and how you can make a most of it by impacting the people and the businesses. अशें करून कितें करा की म्हणजे मेन रिजन म्हणजे आमच्या ओन्ली 4 संडेज ऑफ द इयर. सो इट इज लायक व्हेरी लिमिटेड. सो पीपल वेट फॉर अ इयर. आनी आमचे कडेन अशे सुद्दां कस्टमर आयिल्ले आसा जे आतां 6 सीझन जाले आमचे. एवरी इयर आयल्या, ऑल 6 इयर्स. आतां म्हटलें न्ही की इतली गर्दी आसता दॅट मेक्स मी आस्क यू तुमी हे संडे रशाक प्रिपेर कशें करता? कितले दीस पयलीं प्रिपरेशन? तुमी आतां सगळे एम्प्लॉयड आसा सो संडे एकूच दीस सुटी मॅक्झिमम कोणाक सॅटर्डे मेळटा. ती प्रिपरेशन इतल्या लोकांक करप. लोकांक कशें आसता जेन्ना कोणी बिझनेस म्हणटा लोक पयलीं पयशे कॅल्क्युलेट करता बट नो वन नोज द हार्ड वर्क दॅट गोज बिहायंड. सो प्रिपरेशन स्टार्ट जाता रायट फ्रॉम थर्सडे.
थर्सडे यू नीड टू शॉपिंग, लॉजिस्टिक्स आसता तितून, मागीर प्रिपरेशन, आनी काफ्रियल इज समथींग वीच यू नीड टू कूक अ डे बिफोर, वेरीन यू नीड टू कीप इट फॉर मॅरिनेशन एटलीस्ट फॉर 6 to 7 hours तरी जावपाकूच जाय मिनिमम. सो दॅट इज द मिनिमम. तेन्नाच ताका यू गेट द एसेन्स ऑफ इट, रायट? सो तशें. That definitely that is the family love that is making it different. हे आम्ही ऐकलेत. But what do you feel? What makes your Kafriyal unique and standard from others? See, it is not us who make the Kafriyal unique. It is the people who judge and make it unique. आम्ही केन्ना आमचे बरे जाता म्हणूच ना. It is all people's love that you are seeing here. ओके. आणि म्हाका एक सांगा, अप्रॉक्सिमेटली आता तुम्ही एवरी संडेशे कितलेशे प्लेट्स? एक लास्ट आनी एकदां अशेंच कोणें तरी विचारलेलें, ताकाय तेंच म्हटलेलें, एक 600 to 700 people we cater and we don't go beyond it, कित्याक it impacts the quality also. True. So थोडे लोक बेजारता की आपल्याक दिवना हें जावना, बट a small request to people also ki not to take it in a wrong way that we are not giving to you or someone. आय थिंक तुम्ही प्री ऑर्डर सुद्धा त्या खातीरूच घेता. हय, थर्सडेच्यान सुरू करता. फ्रायडे डिपेंड्स, म्हणजे डिपेंडींग ऑन हाव ऑक्युपायड ऑर फ्री वी आर, एंड देन वी स्टार्ट टेक, बिकॉज टेकिंग ऑर्डर्स ऑफ 700 इज नॉट अ जोक. एक दीस वता फूल सगळे कितें करपाक, लोकांक रिस्पॉन्ड करपाक. आनी अशें आतां तुमकां इतले लोक आयले आसता, सगळ्यांचे तुमी फीडबॅक्स रिव्यूज डेफिनेटली घेतले आसले. असो खंयचो तुमकां रिव्यू ऑर फीडबॅक मेळ्ळा जो लायक यू स्टील रिमेंबर, लायक इट वॉज सो गुड अँड डेफिनेटली एक जाला इन्सिडंट. देर वॉज दीस गाय फ्रॉम केरला आणि ही वॉन्टेड टू कम, सो ही कॉल्ड मी ऑन फ्रायडे अँड वी वर रनिंग फूल एट दॅट टायम. आणि ताणें म्हाका लिटरली सांगल्या, ब्रो आय एम बुकींग अ ट्रेन टिकेट टू कम टू युअर प्लेस. आणि एक्चुअली ही डीड दॅट आणि तो नेक्स्ट डे आयला. आणि सेम वे वन गाय फ्रॉम दिल्ली, ही बुक्ड अ फ्लायट अँड केम जस्ट टू हॅव द एक्सपिरियन्स. So these are the two cases where we always remember, and most importantly we remember all our customers who come here every year. So तांकां आमी केन्नाच विसरना. अशें थोडेच आसा where their numbers are saved on my phone. So आनी सगळे all my cousins know them personally. म्हाका एक सांगा, आता कोणी केन्ना काफ्रियल म्हणटा ते खावना जाल्यार what do they need to expect? See, more than expectation, they should know it gives you the history of Goa. Kafriyal is what? Kafriyal name itself comes from the word, as you say it, Kafri. It's a Capri. Like when the Portuguese came to Goa, so that time they got the African slaves along with them, and आणि तेन्ना आफ्रिकन स्लेव्स आशिल्ले पळय, दे यूज टू कूक दीस एज अ पेपर कायंड ऑफ अ चिकन. बट वेन इट केम टू गोवा, इट केम विथ देर इन्ग्रेडियंट्स अँड आमचे गोवन इन्ग्रेडियंट्स मिक्स जाले भितर, आनी अशें करून ते काफ्रियल जाले. सो इट वॉज अर्लियर इन आफ्रिका, इट वॉज मोर ऑफ अ पेरी कायंड ऑफ अ चिकन. पूण जेन्ना गोंयान आयले तेन्ना ताका गोवन इन्ग्रेडियंट्स लायक पुदिना हे ते पडून तेजो डिफरंट फ्लेवर आयलो. आनी इट हॅज अ लॉट, कित्याक म्हाका इतलें खबर ना काफ्रियलाचे, बट देर इज अ हिस्ट्री टू इट, आनी इट शोज अँड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ गोवा. पण आता सपोज कोण आयलो हांगा, ती प्लेस व्हायरल जाल्या, आमी खूब पळयला, पण हांगा येवन कळ्ळें की इट इज ओन्ली नॉन व्हेज, जाल्यार मागीर तांकां तुमी कितें मदीं पोटेटो ना, तोच एक प्रॉब्लम जाता. सो लोकांक आमी पयलींच, सो आमचें कशें आसा, प्री ऑर्डर करता म्हणून हें कळटा. सपोज कोणी वॉक इन जालें, सो दे कॅन कॅरी समथींग फॉर देर ओन ड्युरींग. आनी आमी तांकां तशेंच रेकमेंड करता की यू ऑलवेज कॅरी समथींग वेज इफ देर इज एनी वन इटींग ओन्ली वेज इन युअर दीस. आनी म्हाका हो वेज नॉन वेज कॉन्सेप्ट आय एम टोटली अगेन्स्ट इट. म्हणजे जेन्ना नॉन वेज खंय मेळटा थंय वेज मेळटा, आनी जो प्युअर वेज आसता ते पॉसिबलूच ना अनलेस दे हॅव अ सेपरेट किचन फॉर वेज नॉन वेज. ओके. एक म्हाका तुमकां विचारपाचें आशिल्लें, आतां तुमचे कितले तरी सिजन्स जाले म्हणटा? 6 season. फर्स्ट सिजनाचो तो पयलो आयतार आनी आयचो आयतार तुमकां कितें डिफरन्स दिसता? खूब डिफरन्स आसा. आमी एका टायमार थंय आमचो विंडो आसा, थंय विंडोन बसून पळयताले कोण येता रे गा म्हणून, आनी आतां आसा आयले रे म्हणटा. सो येता रे टू आयले रे, येता रे टू आयले रे इज द जर्नी वॉट वी रिमेंबर अँड वील ऑलवेज रिमेंबर दॅट, अँड वी थँक ऑल द पीपल फॉर दीस जर्नी. आमचो हे स्पेशल सिरीज चल्ल्या विच इज बियॉन्ड बाउंड्रीज गोवन इन्स्पायरींग स्टोरीज, आनी तुमी आमचे फर्स्ट गेस्ट आशिल्ले. सो इफ आय ask you complete in your term, what does going beyond boundaries mean to you? तुम्ही किती सांगतले? Beyond boundaries always come out of your comfort zone. First of all, if you stay in a comfort zone, you will land there only. म्हणजे आता हांगा सुद्दां आमी म्हटले, वी ऑलवेज, हांवें तुमकां एका खंयच्या तरी क्वेश्चनान म्हटलां, वी ऑलवेज इम्प्रूवायज इयर ऑन इयर.
इट मे बी फ्रॉम द कस्टमर पॉयंट ऑफ व्यू ऑर मे बी प्रिपरेशन पॉयंट ऑफ व्यू. म्हणजे आमकां पयलीं एक एक्स अमावंट कूक करपाक सपोज 45 मिनिट्स लागताले. सो आतां तो एक्स अमावंट इंटू तितली क्वॉन्टिटी करपाकूय आमकां 45 मिनिट्सूच लागता आफ्टर इम्प्रुवायझींग. म्हणजे आतां पयलीं कशें एक गॅस लायतालो इतलोच जाता, ल्हान शेगडी आनी ल्हान नळे. सो सिंपल एग्जाम्पल अशें करून यू ऑलवेज इम्प्रुवायज ऑन थिंग्स आनी यू स्ट्रेच इट. ॲक्च्युली लास्ट क्वेश्चन म्हटिल्लो, पण आतां म्हाका एक विचारपाकूच जाय तुमकां, अशें केन्ना जावपाक शकता ऑर पॉसिबिलिटी आसा रादर तुमी चिंतता की सुट्ट्यो आनीक मातश्यो मागया आनी जुलय ऑगस्टानूय ना 4 संडे खूब जाले आनी तेजेच खातीर एक्सक्लुझिविटी उरला. आनी 5th संडे आमी करता पूण आमच्या फॅमिलीचो गेट टुगेदर आसता तो. सो नॉट फॉर द पीपल. सो आमी इतले जे हार्ड वर्क केला, जस्ट वी सेलिब्रेट दॅट दोज 4 संडेज ऑन द 5th संडे. दॅट्स इट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स.